दालगात कोंकणी अकादमी स्थापन झाल्यापासून ज्या एका एमान ज्या एका ध्येयांची काम करतात त्याचे काम खूप समाधानी आणि कशें आसा हाचे जवळजवळ सगळ्यांक कसले हांवें कांय लोक उलयले ताचे वयल्यान खंयच्या भाशेचेर उलोवपाचो म्हाका खंयचोच अधिकार ना पूण हांव भाशेचो मोगी भाशा मनशाक जोडटा भाशा एकमेका भितर दुरी कमी करपा खातीर मदत करता भाशा एकमेका मनशाक प्रेम तयार करता ही जाल्यार बोली भाशेचो भाग लिपी भाशा अचानक कशी इम्पॉर्टन्स घेऊ शकता हाजो प्रत्यय आमकां केन्ना केन्ना येता आनी आमच्या नकळत येता पयलीं कांय वर्सां फाटल्यान जर तुम्ही एक 5वी आणि 6वीच्या भुरग्याक जर विचारिल्लो एक 8वी 9वीचो किंवा एसएससीचो एक प्रश्न जर विचारिल्लो तर ताणें तुमकां तो प्रश्न विचारिल्लो आमी म्हणटले आशिल्ले कितें हें तूं मातसो व्हडलो जावन 9वी 10वी वतकूच तुका कळटलें तें आज त्या भुरग्या बरोबर खंयचोय जर प्रश्न आयलो जाल्यार तो वता आनी एक कंप्युटर उगडटा तातूंत गुगल म्हणटा हाका वता सर्च करून आनी ताका जाय ती म्हायती मागीर ती एसएससीची आसूं एमबीबीएसची आसूं नाजाल्यार एमएची आसूं सगळी म्हायती ताका थंयच्यातून मेळटा पूण ताजे कडेन एकूच गोष्ट जाय आसता की म्हणजे ताका ती लिपी वाचूंक जाय आनी अचानक आमच्या समोर रोमी लिपीक कितलें म्हत्व आयलें हें त्या गुगला वयल्यान कळटा कोणाक कळ्ळेना आज धाकटी धाकटी भुरगीं सुद्दां आपल्या प्रत्येक जाण आपल्या मातृभाशेचो आपल्या सगळ्या गोष्टीचो अभिमान सांगतात पूण ताका जर ते गुगलाची कितें वाचूंक जाय जाल्यार ताका रोमन इंग्लीश शिकची पडटा म्हणून म्हाका सदांच दिसता की तुमचो जो एम आसा तुमचें जें ध्येय आसा हें केन्ना ना केन्ना पूर्ण जातलेंच कित्याक अचानक एका स्क्रिप्टाक केन्ना इम्पॉर्टन्स येतलें आनी कशें इम्पॉर्टन्स जातलें हें आमकां कळचेंच ना तेन्ना हांव तुमकां म्हजे शुभेच्छा दिता की तुमचें जें ध्येय आसा तें जाता तितले बेगीन पूर्ण जावं आणि म्हाका दिसता आता ह्या आताच्या काळात तर खूप व्हडली संधी आणि खूप व्हडली बरी संद आमकां सगळ्यांक आसा ताचेर वावर करपा खातीर सांगपा सारकी गोष्ट म्हणल्यार गेल्या 2-3 वर्सांत आमचे गोंय सरकार कला संस्कृती आणि साहित्याचेर जे आज बजेट स्पेंड करता जे कार्य करता तें खरें कंपेर्ड टू नन हाचे पयलीं गोंयांत जालें ना गोंयच्या खंयच्याय राज्यांत जालें ना आज जर तुमी मुद्दाम डिटेलान जर पळयल्यार त्याला कला संस्कृती आणि साहित्याचेर आज खंयचीच दुरी नासतना इतलो सुंदर वाव जाल्लो आसा आमचे सरकार ल्हान ल्हान सगळ्या कलाकारा कडेन ल्हान ल्हान साहित्याका कडेन पाविल्लो आसा प्रत्येक गोष्टीत पुरस्कार धरात मानधन म्हणा कार्यक्रम म्हणा किंवा त्यांच्या भलायकीचे जर काम आसा जाल्यार म्हाका दिसता एक कृतज्ञता एक आमचे कडेन स्कीम आसा की खंयच्या कलाकाराक खंयच्या साहित्यकार जर खंय आजारी पडलो सीक पडलो जाल्यार तांची देखभाल करपा खातीर सरकार रोखडें येता नवे नवे अकादमी तयार झाल्यो पहिली एक अकादमी म्हणटा ती आमची फक्त गोंय कला अकादमी मागीर मराठी अकादमी जाली कोंकणी अकादमी जाली दलगाद अकादमी जाली आता तियात्र अकादमी जाली अश्यो सगळ्यो अकादमी तयार जाल्या आनी सगळ्या अकादमीक सरकार भरपूर पैशाचो तेंको दिता वेगवेगळ्या तरेन आमचे समोर आणि खरोखर मुद्दाम आम्ही खूप वेळा आमकां दिसता की सरकाराक आमी सदांच म्हणटात हें बरें न्ही तें बरें तें बरें पूण मुद्दाम तुमी खंय चवकशी करात पयलीं सांगताले की दिल्ली कशें जयपुरा कशें भोपाळा कशें इतलें हें मेळटा पूण आज आमकां जितलो बजेट ह्या संस्कृती खातीर आमच्या कला संस्कृतीक आनी साहित्याक मेळटा तितलें खंयच्याच राज्यांत मेळना आणि एक त्या प्रसाद लोलयेकर नांवाच्या एका भुरग्याच्या नांवान आमकां एक बरो ऑफिसर मेळिल्लो हांव मुद्दम ताचे हांगा प्रेस करपाक आयिल्लो ना पूण खरोखर सांगता खूब लोकां कडेन हांवूय म्हाका सरकारी लोकांचो अनुभव खूब आसा आनी तातूंत म्हाका अशें दिसता की हो भुरगो बरे तरेन सगळ्या मनशांक कोणाकूच दुखन आसना आज आमचे कडेन पावता आनी ह्या संदेचो सगळ्यांनी आमी कलाकारांनी तशेंच आमी सगळ्या अकादमींनी फायदो घेतला जाता कितें की आमकां लोक एकमेकांक हें लायतात शर्त लायतात की तू तें करपाक जाता मरे तूं कर अमकें कर तू कर आनी मागीर आमी कितें फक्त शर्तीन एकमेका बरोबर कॉम्पिटिशनानूच पडिल्ले आसता म्हणून हांव एक उलो मारूंक आयलो की आमी सगळ्यो ज्यो अकादमी आसा गोंयांत त्या सगळ्या अकादमींनी एकमेका बरोबर सहकार्य करून काम करपाची गरज आसा एक सरकाराचो पयसो येता तो सगळ्या आमकां एकाच सरकारचो पयसो येता आनी आमची काहींची कामां डुप्लिकेट आसात
हांव तेच करता, कला अकादमी तेच करता, गांधीधार अकादमी तेच करता, थिएटर अकादमी तेच करता, मराठी अकादमी तेच करता. तेन्ना हाची संपूर्ण जाणीव घेऊन आम्ही सगळ्यांनी एकत्र बसून काही कार्यक्रम सहकार्यान करपाची गरज आसा. कित्याक नाजाल्यार वी आर वेस्टिंग आवर टायम. आमकां सदांच ल्हानपणा पासून शिकयलें कोणाची खबर, सोपो आनी कासो, म्हाका सगळ्यांक खबर आसतली. कित्याक लायली एकमेकांची सर्च लायली. आतां सोपो कितलो फास्ट जावपी कासो कसो कित्याक सर्च लायली. बेठीच आमकां शिकोवपाक ती सर्च लायली. आनी तातूंत कितें जालें सगळ्यांक खबर आसा. कासो जिंकलो, तो जिंकलो. पूण ही एक स्टोरी जाली, ही आमकां कॉम्पिटिशन लावपाक. ताच्या स्टोरीची फुडली खबर कोणाक खबर आसा? ताच्या फाटल्यान ते एकाच सर्तींत काबार जालें ना. ताच्या मागीर आनी एक सर्त जाली. सोपो घरा गेलो आनी ताका कळ्ळें अरे आपूण न्हिदलो चूक जाली आसली. पूण सोल्यान कितें केलें, परत एकदां तो कासवा कडेन गेलो म्हणलो कितें आमी आनी एक सर्त लावया आनी ह्या वेळा आपूण न्हिदचो ना. कासो म्हणलो आपूण फर्स्ट आयलो न्हय पयलीं, आतां येतलो. म्हणटकच ताणें सांगलें रेडी चल आनी एक सर्त लायली. ते जर सोपो न्हिदलो ना, ठाक 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 गेलो आनी सामको फिनीश लायनीचेर पयलो पावलो. कासो फाटल्यान कासो घरा वचून विचार करता अरे अरे हांव कशें जालें, हांव पयलो आयिल्लो आतां कितें तरी ट्रीक करची पडली. म्हणून कासो बसलो सच्या कडेन गेलो. सच्याक सांगलें आमी आनी एक सर्त लावया, पूण ह्या वेळेचेर ट्रॅक चेंज हा, तो पयलींचो ट्रॅक ना. तो खबर आशिल्लें हांव जर न्हिदना जाल्यार हांव 5 सेकंद कासो कितें हळू येता हांव तो पावतलो. म्हणून सच्यान सांगलें चल परत लावया पळय. दुसऱ्या वेळार तिसरी सर्त चालू जाली. तिसरी सर्त चालू सगळो सामको फुडें पावलो 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 फुडें फिनीश लायन दिसता पूण मदीं न्हय. सच्याक उलोवंक येना. कासोन आयडिया काडिल्ली. कासो हळू हळू सामको आयलो त्या न्हंयेच्यान तेवटेन गेलो. कासो फर्स्ट. आतां सच्याक प्रश्न पडला अरे हो पळय आतां कितें करुया आमी, ही फुडली स्टोरी खरी हा. ते वर्षे जेन्ना एकमेका कडेन विचार करून बसले तेन्ना तांणी चर्चा केली आनी ह्या वेळार तांणी विचार केलो कितें अरे आमी कितें करतात प्रत्येक वेळा एकमेका समोर आमचे लायफच पेडा करून बसले. आमी सकाळ वचून आमी विचार ताका कसो फाटल्यान रडतो कसो फाटल्यान रडतो करता कितें दोगूय जाण रावतात. म्हणून त्या वेळाच्या चर्चेत तांणी ठरयलें की आतां आमी हे शर्तीचें जीवन जें आसा तें सोडुया आनी सहकार्याचें जीवन करुया. मागीर ते गेले एका मेस्ता कडेन एक ल्हानसो लाकडाचो गाडो करून घेतलो. ताका 4 चक्रां लायली, सगळी दोरी बांदली आनी जेन्ना जेन्ना तसो धांवतालो तेन्ना कासो तुज्या फाटल्यान त्या गाडयान बसताले आनी तो आनंद घेतालो कितें सांग कशें धांवचो तो कित्याक नाल्यार कासो गावंक येना. आनी जेन्ना जेन्ना न्हंय येताली तेन्ना तसो त्या काशीन बसतालो, कासो ताका तोंडान घेतालो आनी ताका बरी थंय करून दाखयतालो. हें सहकार्य. म्हणून हांवें उदक उलो मारलो तो तें सांगपाक कितें की आमी हे सगळे अकादमी हो कसो करता समाधी मत बरें करता काय हो प्रेमानंद मत बरो करता हें पळोवच्या पेक्षा आमी जर सगळ्या अकादमींनी एकत्र येवन जर काम केलें जाय म्हाका दिसता जें ध्येय आमी प्रत्येकान आपल्या समोर दवरला. प्रत्येका कडेन कला क्षेत्र, सांस्कृतीक क्षेत्र आनी साहित्य क्षेत्राची व्हडली जबाबदारी आसा. खूप वेळा ही जबाबदारी कशा तरी आमी सांबाळची हाच्या खातीर सगळ्यांनी एकत्र येवपाचो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता की वर्सांच्यान 4 कार्यक्रम प्रत्येक अकादमीन बरोबरीन जर केले जायत ह्या आमच्या बजेटाचो आमी बरो उपयोग करतले. आमी चडांत चड लोकांक हातूंत सहभागी करून घेवंक शकतले. हे एक म्हत्वाचे उलो आज हांव तुमच्या सगळ्यां समोर एक विचार तुमच्या समोर मांडपाक आयलो. म्हाका सांगा चड उलोवचें न्ही, तुमी म्हाका हांगा मुद्दाम आपून हांगा उलोवपाची संद दिली हाच्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता. तांकां पुरस्कार मेळ्ळा तांचे सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता आनी सगळ्यात अकादमीक सांगता की तुमी अशेंच लोकांक पुरस्कार दिवन अशेंच तांकां फुडाकार तांचे सगळ्यांचे एप्रिशिएट करून तांकां फुडें हाडचे. जो पर्यंत हांव थंय कला कडेन आसा तो पर्यंत तुका म्हजे कडल्यान कितें सहकार्य जाय जाल्यार हांव जरूर दितलो आनी सगळ्यांनी सहकार्यान काम करुया आनी तुमचो जे ध्येय आसा दर्गात अकादमीचो ध्येय आसा हें सगळ्यांनी मिळून आमी पूर्ण करुया इतलें सांगून आमकां सगळ्यांक हे बरें. तुमची जाणवायेची आणि मोलादी कुत्रा दारगार कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष पशिमेकडे तांणी जिखून घेतल्याच आसतली तेच भशेन समाधीन मागानूय